हरे कृष्ण. सर्वांक नमस्कार. हे एकादशी व्रत करचें म्हळ्यार मस्त पुण्याचें काम म्हणटाचें. कित्याक म्हळ्यार एकादशी व्रत हें विष्णूक खूब प्रिय व्रत. हें व्रत कोण फॉलो करता की ताणें कसने पाप कर्म केल्ले असो नोईंगली अननोईंगली तातूंतल्यान वट्टू मुक्ती मेळटा म्हण सांगिल्लें आसा. ब्रह्मवैवर्त पुराणांत युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्णा विचारता, आता भाद्रपद कृष्ण पक्षा येवचे एकादशीक कितें म्हणटात आनी हें केल्यार कसने फल प्राप्ती जाता म्हण. तेन्ना श्री कृष्ण सांगता, ह्या एकादशीक अन्नदा एकादशी नाल्यार अजा एकादशी बी म्हणटाची. खूब फुडें श्री रामचंद्राले वंशज हरिश्चंद्र म्हण आशिल्ले. हरिश्चंद्र सत्यवादी आनीक आमकां कोट्टू लोक हरिश्चंद्राल काणी गोत आसा. तो व्हड सम्राट आशिल्लो, केन्ना खोटें उलयनाशिल्लो. एक पंत कसकी कारणान ताका तेगेले सम्राट सोडचे पडले, बायल चल्याक बी विकचे पडले आनी तो वचून चांडाला लागीं सेवक म्हण कामां रावलो. मृत शरिरा वयल कपडे काडचे ते दिवन चांडाला दिवचे अशें करून तो शुद्राल काम करतालो. कसने कश्ट आयल्यार बी ताणें केन्ना सत्य उलोवच सोडलें ना. सत्य उलयतेऱ्यो आशिल्लो तो. आनीक अशी मस्त वर्स जाली. खूब वर्स जाले नंतरी तो विचार करचा लागलो, हांव कसं करते आसा, हातूंतल्यान आपणाक भायर येवची वाट ना हांवें म्हणून. तेन्ना गौतम ऋषी थंय येताची. तांकां पळोवन हरिश्चंद्रा दिसता, ब्रह्माजीन लोक कल्याण हेतू ब्राह्मणाले सृष्टी केला. ब्राह्मण लोकाक आशिल्ले ज्ञानान कसने संकश्ट आशिल्ले इतर लोक तांचे कडच्यान उपाय आयकून घेवन ताजेच्यान प्राप्ती तांगेले ते कसने वायट दुर्गती आसल्यार या कसने वायट हें आसल्यार तातूंतल्यान भायर येवचे कशी म्हण ब्राह्मण लोक सांगच्या जाता म्हणून ब्रह्माजीन तांगेलें कल्याण केला, तांगेली सृष्टी केला ब्राह्मणाली म्हण हरिश्चंद्र महाराजा दिसता. तेन्ना गौतम ऋषी लागीं हरिश्चंद्र महाराज वचून तांकां साश्टांग नमस्कार करून विचारता की हें वट्टू एक संकश्टाक कोण कोण हें करते आसा की तांकां हातूंतल्यान भायर येवच्याक काही वाट ना. कितें आसल्यार मार्ग आसल्यार बेगीन प्लीज आमकां सांग, तातूंतल्यान भायर येवच्या कशी जाता म्हणून. तेन्ना गौतम ऋषी सांगताची, एकादशी व्रत हे विष्णूक प्रिय व्रत. आता भाद्रपदा कृष्ण पक्षा येवची एकादशी अन्नदा एकादशी अंतू उपवास दवरन ऋषिकेशाल स्मरण करून तांगेले सेवे केल्यार खंडित कसने पाप केल्ले आसल्यार बी तातूंतल्यान भायर येवचें जाता म्हण. पुराणांत हें सांगिल्लें आसा की अश्वमेध याग केल्यार या स्वर्णदान गोदान भूदान कसले दान केल्यार कसं पुण्य मेळटा की ते वट्टू एकादशी व्रत फॉलो केल्यार ताज्या चड पुण्य मेळटा म्हणून. हें आयकून हरिश्चंद्र महाराज हें एकादशी व्रत अत्यंत निश्ठेन मनान करता, विष्णू स्मरण करता आनीक विष्णूले भजन कीर्तन आनी करता. वट्टू पापांतल्यान तांकां मुक्ती मेळटा आनीक तांणी वैकुंठ लोकाक वता ती बायल चेडवा बरोबर. हें वट्टू आमगेले पुराणांत आमगे शास्त्रांत सांगिल्लें आसा. एकादशी व्रत केल्यार विष्णूक आमी
प्रिय जाताची आनी तांगेले म्हाऱ्या वचच्याक आमकां वाट मेळटा म्हण वट्टू लोक आमी हे एकादशी व्रत कंप्लीट निश्ठेन कोरन विष्णू प्रीतीक पात्र जावें. हरे कृष्णा. जय शिला प्रभुपाद.